दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आयज आमी करया टोमॅटो सालाद भाजी। हांवें गॅसार कायल तापत दवरलेली आसा। भितर 3 टेबलस्पून ऑयल घालून घेता। आता भितर अर्दो चमचो सासवा घालून घेता, अर्दो चमचो जिरे घालून घेता आणि कढीपत्त्याची पानां घालून घेता। आता भितर हे किसलेली लसूण घालून घेता 1 चमचो आणि किसलेले आले घालून घेता 1 चमचो आणि 1 मिरची घालून घेता बारीक चिरलेली। हे मातशे तळसून घेऊया आले आणि लसूण। आले आणि लसूण आमचे तळसून जाल्लेले आसा। आता भितर 4 मिडियम साइजचे कांदे उबे चिरून घालता। कानो आता बरो तळसून घेता। कानो ब्राउन करपाची गरज ना। कानो आमचो तळसून जालो। आता भितर 6 उबे चिरलेले मिडियम साइजचे टोमॅटो घालून घेता। भितर चवी पुरते मीठ घालून घेता आणि टोमॅटो आमकां 3-4 मिनटां तळसून घेवपाक जाय, सॉफ्ट जायसर। टोमॅटो आमचो मोव पडलेलो आसा। आता भितर पाव चमचो हळद घालून घेता, हळदी पावडर, अर्दो चमचो मिरची पूड घालून घेता आणि अर्दो चमचो गरम मसालो घालून घेता। ढवळून घेता आणि भितर अर्दो पेलो उदक घालून घेता। आता आमकां हे धाकणे धापून 5 मिनटां शिजपाक दिवपाक जाय। आता भितर हिरवी कोथिंबीर घालता आणि 1 चमचो साखर घालून घेता, ढवळून घेता। आमी भाजयेन उदक घातला कित्याक आमी भाजी पावा बरोबर खातली। तुमी चपाती बरोबर खातली जाल्यार उदक घालपाची गरज ना। आमची भाजी रेडी आसा, सर्व करया। अशी ही सालाद भाजी खूप टेस्टी जाता। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आणि म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राइब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरू नाकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन, तो मेरेन देव बरें करूं।